खासगी विधिमंडळ थारावा वेळार विधेयक मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्यान विरोधकांनी सभापतीच्या हौदात धाव घेतली। आमची बिलां आमकां जाय अशें म्हणीत घोशणाबाजी दिल्यो। सभाघरात बोवाळ वाडिल्ल्यान सभापतीन 2 वेळा सभाघराचें कामकाज तहकूब केलें। विधानसभा अधिवेशनाच्या 6व्या दिसा विरोधकांनी बरोच बोवाळ घातिल्लो। गोंय शेतकी संरक्षण विधेयक मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्यान विरोधकांनी काळो शर्ट घालून सभाघरात निशेध केलो, तशेंच सभाघराच्या कामकाजाचेर बहिष्कार घातिल्लो। उपरांत विधानसभा अधिवेशनाच्या 7व्या दिसा तीच स्थिती जाली। आचारसंहितेविशीं विधानसभा सभाघरात चर्चा जाले उपरांत विरोधकांनी मांडिल्लीं खासगी विधेयकां मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्यान परतून तांच्यांनी बोवाळ घातलो। विधेयकां मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी सभापतीच्या हौदात धाव घेतली, घोशणाबाजी दिल्यो। बोवाळ वाडिल्ल्यान सभापतीन पयलीं सभाघराचें कामकाज अर्देवरा खातीर तहकूब केलें। अर्देवरा उपरांत सभापती आयलो तेन्ना विरोधक आयकनाशिल्ल्यान परतून सभापतीन दुसरे फावट सभाघराचें कामकाज तहकूब केलें। सगळे जे ऑपोजिशन आसा ते सगळे एक कडेन जाले आणि एक कडेन जावन परत एकदा सगळे ऑपोजिशनांनी बोवाळ केलो की तो म्हणजे जो प्रायव्हेट मेंबर बिल आसा, समज समधी आता फुडें घेवपाची काय ना, हे जे डिसिजन समज आयज जाता जाल्यार प्रायव्हेट मेंबर बिल जी आसात ती प्रायव्हेट मेंबर बिलां जी टीसीपी डिपार्टमेंटाची सटनायणीक लागून जी बिल घातलेली, तशीच खुबशे विरोधकांनी वेगवेगळी बिल घातलेली आसात। सो ती जी बिलां आसात ती आता परत येवचीच ना काय कितें हेचेर परत बोवाळ जालो आणि ते आपले जे पोस्टर्स बीन जे आसात ते सगळे घेवन स्पिकरा कडेन गेले आणि स्पिकरा कडेन तेणी बोवाळ घातलो आणि तेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना परत अर्दवराचे हावज एडजर्न जाले आणि हावज अर्दवराचे एडजर्न जावन सुमारे 12:15 सुमार हावज परत सुरवात जाली। तेन्ना परत सुरवात जाली तेन्ना सुद्धा परत ते विरोधक जे आसा ते आपली आक्रमक जी भूमिका तेणी घेतलेली, काळे कपडे घालून जे तेणी आक्रमक भूमिका जी हावजान घेतलेली ती तशीच दवरली आणि परत ते तशेंच वेलान देंवले आणि परत ते सभापती मुखार जी आमची बिलां आसात ती कित्याक घेतली ना काय म्हटले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।